आज आमचे गोयचे पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्या समाधीचरणाचा पुतळा घालपाक आयलो. तर गोयचे पहिले मुख्यमंत्री जेंच्यांनी गोंया भितर खऱ्या अर्थान गांवा भितर शाळा पावयल्यो आनी खऱ्या अर्थान गोयची खरी उदरगत म्हणजे शिक्षणान जर फुडें वचपाक जर आज गांवांत फुडें सरले आसत जाल्यार तें एक माध्यम असलें आनी आज ते आमचे मदीं नात पण तेंची याद आनी तेंच्यांनी केल्लें कार्य हें सदोदीत गोंयकारांच्या मनान आसा. आनी आज सबंद दिसभर वेगवेगळे राजकीय फुडारी आसतले वेगवेगळे लोक आज हांगा तांचे समाधीचें दर्शन घेवन वचत. आज सकाळीं आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे हांगा येवन गेल्ले आसात आनी आज हांव स्वता दर्शन घेवपाक आयिल्लो. सर आयज सीएमान आपल्याक रेजिग्नेशन दिलें आनी ताका केअर टेकर म्हणिल्ला. सो गव्हर्मेंट फॉर्मेशनाची प्रक्रिया आज आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी आपल्या मुख्यमंत्री पदाचो आज राजिनामो गव्हर्नरा कडेन दिलो. काल तांच्यांनी कॅबिनेट मिटींग घेवन सरकार डिझोल्युशनचे निर्णय घेतले रिझोल्युशन आनी आज तांच्यांनी स्वता आपल्या पदाचो राजिनामो दिलो आनी मागीर गव्हर्नरान तांकां केअरटेकर मुख्यमंत्री म्हणून तांची अपॉयंटमेंट केल्ली आसा. सरकार स्वेरिंग इन सेरेमनीचो जो विशय आसा कारण देशभरा भितर 4 आमच्या राज्यांनी भारतीय जनता पार्टीचे आमदार निवडून आयिल्ले आसात. मणिपूर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आनी गोवा आनी त्यामुळे पार्लिमेंटरी बोर्ड जो आसा तो आमकां निरीक्षक धाडटात आनी मागीर त्या नंतर लेजिस्लेचर जे निवडून आयिल्ले आमदार आसा तांची मिटींग जाता आनी त्या नंतर मागीर गव्हर्मेंट फॉर्मेशना वचप. अजून पर्यंत आमकां कोण हांगा येतलो आनी केन्ना डेट ही अजून फिक्स जावना. पण आता तो पर्यंत केअरटेकर मुख्यमंत्री म्हणून डॉक्टर प्रमोद सावंत हे गोंया भितर आसतात. अशी दिसता की वारें दिसता की डॉक्टर प्रमोद सावंत उरलेले ते कितें आसा पळय निर्णय जो आसा तो आमचे निरीक्षक येतकच केंद्र सरकार येतले आनी त्यामुळे त्या हाचेर आमी भाश्य करप बरोबर जावचें ना. एज फार एज गव्हर्मेंट फॉर्मेशन देखून म्हणून जाल्यार एज फार एज कॅन्डिडेट किंवा तुम्हाला इंडिपेंडंट आसा एनजीटीन अनकंडिशनल सपोर्ट दिला. सो आनी तुमी प्रेसिडेंट म्हणून आता हाऊ वूड विथ द फॉर्मेशन कितें लायक कितें आसतलें कशें आसा की रिजर्वेशन सगळें पळयतले. 20 आमचे भारतीय जनता पार्टीचे आमदार निवडून आयले आनी आमकां 3 अपक्षांनी पाठिंबो दिल्लो आसा आनी एक रिजनल पॉलिटिकल पार्टी. आता ही सगळ्यांनी जो आमकां सपोर्टिंग लेटर दिल्लें आसा ती सगळ्यांच्या लेटराचेर अनकंडिशनल सपोर्ट आसा आनी त्यामुळे कितें भितर तेंचो सहभाग वगैरे त्या संदर्भातलो जो पर्यंत केंद्रीय नेतृत्व आमचे निरीक्षक गोंयान येनात आनी तो पर्यंत तेचेर आमी डिसायड करपाक शकना. त्यामुळे कोण आसतले भितर मंत्रिमंडळान वगैरे हो जो निर्णय आसा तो मागीरूच जातलो. एकदा डेट फिक्स जालें अजून जावना. लिडर्स मेळटले व्हडले हय म्हणून तर तें कशें आसा की मोस्टली आमचे केंद्रांतले व्हडले वरिश्ठ नेता जे आसात ते शपथविधी सोहळ्याक येतले कारण एक बरें यश गोंयकारांनी दिल्लें आसा आनी ताका लागून त्या दीस कावंटींग जाली त्या दीस रातचो स्वता आमचे भारत देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हे मुख्यमंत्र्या कडेन पयलीं उलयले त्यानंतर म्हजे कडेन स्वता उलयले आनी तांच्यांनी पार्टीच्या कार्यकर्त्यांचें अभिनंदन केलें आनी गोंयकारांक धन्यवाद दी म्हणलो गोंयकारांचे कारण तांच्यांनी एक बरें सरकार बऱ्यो मॅन्डेट गोंयच्या लोकांनी दिल्लो आसा आनी ताका गोंयच्या लोकांचो आपण आभारी आसा हें मातशें सगळ्यांक सांग अशा पद्दतीची मॅसेज तेंच्यांनी म्हाका तुजे कडेन स्वता फोनार उलयले. सर तुमी आनी एक सदांच म्हटलेलें आसा की हे इलेक्शन जालें देखून जालें जाल्यार तुमच्या पार्टीचें ऑर्गनायजेशन काम केन्ना बंद जायना. फुडले पंचायत इलेक्शन्स आसा ताच्या फाटल्यान मागीर तुमकां लोकसभा आसतले सगळें आसतलें. एज अ प्रेसिडेंट कशें पळयता तुमी हें सगळें? हांवें म्हाका एक बरें दिसता कारण हांवें भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष हांव 2020 जालो आनी त्याच्या नंतर पयली निवडणूक आमी जिल्हा पंचायत आमी
दोन्ही जिल्ह्या भितर आमी स्वताच्या ताकदीचेर जिखले, म्युन्सिपालिटी इलेक्शनूय जिखले. पण आता येणारी जी पंचायत निवडणूक आसा ती सिंबॉलाचेर आसना, पण डेफिनेटली सगळ्या पंचायती भितर भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते त्या निवडणुकी भितर उरतले. आणि आमी सदोदीत प्रत्येक निवडणूक ही आमी सिरियसली घेतात आणि ताका लागून येणारी निवडणूक सुद्धा त्याच सिरियसली घेऊन भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते त्या पंचायती भितर पंच निवडून येतले ही पूर्ण काळजी भारतीय जनता पार्टी म्हणून आमी पार्टी संघटना म्हणून आमी डेफिनेटली घेतले. काल आमी आमचे जे निवडणूक हारिल्ले त्या सगळ्या उमेदवारांची बैठक घेतल्या. तातूंतय तेंच्यांनी खंय आमी कमी पडले, कितें एकंदर जालें ह्या संदर्भातलो आढावो काल आमी घेतिल्लो आसा. ताका लागून ही निवडणूक सुद्धा आमी सिरियसली घेतली. थँक्यू. थँक्यू. सर